37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खेळा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 99% काम पुराय जालां। राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर निश्चित केल्ल्या सुवातीचें काम 15 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन अनुसूचित जमातीचेर केल्ल्या विधाना खातीर अनुसूचित जमातीच्या समाजाची माफी मागल्या। गोंयांत एसटी समाजाची लोकसंख्या 12% आसा हे विशीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्ली। तांची इतली चड लोकसंख्या आसा जाल्यार विधानसभेत आरक्षण मेळपाकूच जाय। पयलीं केल्ल्या विधाना खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करतां, अशेंय ताणें सांगलें। स्वयंपूर्ण ई-बाजाराक दसऱ्या सावन सुरवात करतले। ह्या माध्यमांतल्यान ग्रामीण वाठारांतल्यान तयार केल्ल्या वस्तूंचे ह्या बाजारांतल्यान विक्री जातली, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। मंगळारा बेतोडा निरंकाल वाठारांत सभाघराचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। मुळगांव फाटोफाट आता मये वाठारांतूय बिबटो आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। मये गांवांत भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडलो। ह्या बिबट्यान गांवकारवाड्यावयल्या एका सुण्याकूय फस्त केल्ल्याचें कळटा। बिबट्याच्या वावराक लागून गांवांत भंय पातळ्ळा। मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान सांपळो लायला। गोंयांत अनुसूचित जमातीक आरक्षण मेळप अशक्य आसा, अशें विधान केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री आनी आरपीआयचो फुडारी रामदास आठवले हांणी केला। गोंयांत आयिल्ले कडेन आठवलेन पत्रकार परिशद घेतली, तातूंत ते उलयले। आठवले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकांय मेळ्ळ्यात।
सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयान वातावरण तापलां. राजकीय पावंड्याचेर खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. ते भायर एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी हाचो खर निषेध केला. हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन अनुसूचित जमातीचेर केल्ल्या विधाना खातीर अनुसूचित जमातीच्या समाजाची माफी मागल्या. गोंयांत एसटी समाजाची लोकसंख्या 12% आसा. हे विशीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्ली. तांची इतली चड लोकसंख्या आसा जाल्यार विधानसभेत आरक्षण मेळपाकूच जाय. पयलीं केल्ल्या विधाना खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करतां अशेंय ताणें सांगलें. आता गोंयच्या मुळाव्या शाळांनी अक्षय पात्राचे मिड डे भुरग्यांक मेळटले. सगळे निक्षांती अक्षय पात्रा संस्था पात्र थारिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. गोंयच्या शाळांनी मिड डे मिलाची पुरवण आतां अक्षय पात्रा ही संस्था करतली. मिड डे मिला खातीरचे टेंडर प्रक्रियेत अक्षय पात्रा, स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, केंद्रीय भंडार मुंबय आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स ह्या 5 संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंतल्या स्त्री शक्ती आणि अक्षय पात्रा मदीं पात्रताये खातीर रस्सीखेच आशिल्ली. सध्या गोंयांत रस्तो सुरक्षा सप्तक सुरू आसा ते निमतान दिवचल, वास्को आणि सांखळे वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांनी भव्य रॅली काढून सुरक्षीत येरादारी विशीं जागृताय केली. रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान हे रॅलीचें आयोजन केल्लें. वेगवेगळे पालिका आणि पुलिशेच्या सहकार्यान ह्यो रॅली आणि पटनाट्य सादर जाले. मडगांव होलसेल नुस्तेकारांक कोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण सकाळी 10 उपरांत नुस्तें विकपाक बंदी. आता 10 उपरांत हे होलसेल नुस्तेकार रिटेल मार्केटात नुस्तें विकपाक लागिल्ल्यान बुधवारा होलसेल रिटेलवाल्याचे पटले. होलसेलवाल्यांक रिटेल मार्केटात नुस्तें विकपाक दिवचे नात म्हणून किरकोळ नुस्तें विक्रेत्यांची मागणी.
विधानसभा वेंचणुकेत गोवा फॉरवर्डाची युती काँग्रेसी बरोबर आशिल्ली, पूण ते वेंचणुके उपरांत फुडें व्हरपाची जतनाय काँग्रेसीन घेवपाक जाय आशिल्ली. विजय काँग्रेसी बरोबरूच रावतलो. जर काँग्रेसीक दिसता जाल्यार तांच्यांनी ती युती मोडची अशा सुरान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचेर भाश्य केलें. विजय हो एकटोच विरोधक हें म्हणप चुकीचें न्ही. आपूण अजून मेरेन एकलोच झगडत आयला. जर कोणाक दिसता म्हाका तेंको दिवचो तर तांकां मेकळीक आसा अशेंय विजयान सांगलें. सरकार गोंय विकपाक सुटला असो आरोप करीत जुवारी इंडस्ट्रीच्या सुवाते वयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान सरकाराचेर फार पिटयल्यात. साकवाळेंत, चारण्यांत, बाराण्यांत कम्युनिदादी कडल्यान घेतिल्ली जुवारी एग्रो कॅमिकल्साची सुवात बिल्डर लॉबींच्या बोल्सांत घालपाचे यत्न सरकार करता. ते जाग्यार दुसरी इंडस्ट्री आयली जाल्यार रोजगार वाडटले असो आरोप विजयान केला. सावयवेऱ्यां शितोळे तळ्याचे काँक्रिटीकरणाक थळाव्यांचो खर विरोध. लोकांक कांयच सांगिनासतना चोरयां रातचें काम करतात. नेमको प्रकल्प कितें, तो कित्या खातीर करतात, कोणा खातीर करतात हाचेर कांयच म्हायती दिल्ली ना म्हणून थळाव्यांचो दावो. लोकांनी पंचायत मंडळाचेरूय फोग काडलो. जुने पारंपरीक तळे फोडून उडयल्ल्यान सकयल्ल्या घरांक उदकाचो उणाव जाला. हालीं अपघाताचें प्रमाण वाडतूच आसात. बुधवारा बांबोळे हांगच्या NH-66चेर 2 गाडयां मदीं टक्कर जाल्ल्यान अपघात जालो. सुचोवणी तक्ते नाशिल्ल्यान हो अपघात घडला आसुये असो अदमास आसा. दोनूय गाडयांच्या प्रवाशांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान ते थंयच्यान तांणी पळ काडली. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. कुडचड्यार तांबडी माती हांगा नळ मीटर वा उदक बंद करपाचे लॉक ना. फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन पिवपाचें उदक वाट लायतात. संबंदीत खात्याचे अधिकारी लेगीत कसलीच कारवाय करिनात. दिसाक हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाता म्हणून थळाव्यांची कागाळ.
राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर स्टेडियमाचे काम 90% मेरेन पुराय जाल्ल्या उरिल्ल्या 10% काम 24 तारखे मेरेन पुराय जातले अशी माहिती गोयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार हांणी सांगले। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर मंगळारा तांणी पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांच्या सयत फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाची पळोवणी केली। राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले। देखून तांच्या सुरक्षेविशीं कितले टक्के काम पुराय जाला हाची पळोवणी जाली। आता म्हापशेच्यान एक धक्कादायक अशी बातमी। मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या एका चलयेचेर बलात्काराची दुर्दैवी घटना म्हापशा घडल्या। पुलिसांनी परप्रांतीय आरोपीक अटक केल्या। आरोपीन चलयेक पान मसाला दिता म्हणून सांगून व्हेलें आनी उपरांत एका रुमांत व्हरून ताचेर बलात्कार केलो। म्हापशे पुलिसांनी ह्या प्रकरणात आरोपीक धरपा खातीर वेगवेगळ्यो टिमी केल्ल्यो। आरोपीचेर दिव्यांग कायद्या खाला वेगवेगळी कलमां लायल्यांत। काकुलो मॉला कडेन वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या। रस्त्यार व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी लोकांक गचके खावचे पडटात। इतलेंच न्हय तर ह्या रस्त्यार फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान खडी घाल्ल्यान गाडयो चलयतल्यांक त्रास सोंसचो पडटा। देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बेरोजगारीच्या बाबतीत गोंय देशांत दुसरे। केंद्रीय सांख्यिका मंत्रालयान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। ह्या मुद्द्यावयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फार पेटयल्यात। देशांत बेरोजगारीच्या बाबतीत गोंय दुसरे पावण्यार। हाचे वयल्यान सरकाराचेर विरोधकांनी छडाई केल्या। रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत सरकार गंभीर ना। राज्यांत बेरोजगारी वाडत आसतना सरकार इव्हेंट करपात बिझी आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। मांद्र्या जुनसवाड्यार 3000 चौखण मीटर दोंगर कापणी जाल्ल्यान बोवाळ पडला। हे बेकायदेशीर दोंगर कापणीचेर कारवाय जावना जाल्यार 14 तारखेक एक दिसाचे उपोशण करतलो अशी शिटकावणी ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकरान दिल्या। जुनसवाड्यार बेकायदेशीर दोंगर कापणी जाता म्हणून शहापूरकर हांणी पंचायती कडेन कागाळ दाखल केल्ली। ते प्रमाण बुधवारा मांद्रे पंचायतीन ह्या वाठाराची पळोवणी केली।
सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन गोंयांत येवन केल्ल्या एसटी समाजाच्या विधानाचेर दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान प्रतिक्रिया दिल्या। गोंयांत एसटी समाजाचे सीट आसा। एसटी खातीर फुडल्या वेंचणुके मेरेन आरक्षण मेळपाची मागणी सार्दिनान केल्या। गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या। रस्तो सुरक्षा सप्ताक कसले करतात काय म्हणून आरजीचो आमदार विरेश बोरकाराचो सरकाराक प्रश्न। रस्तो दुरुस्तीच्यो फायली सरकाराकडेन पैशे नाशिल्ल्यान परतून येतात अशेंय विरेश उलयलो। सरकारान गोंयच्या रस्त्यांची स्थिती जाग्यार घालची म्हणून विरेशाची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी। ह्या महिन्या भितर 20 खाते 2640 कोटी रुपया खर्चून साधन सुविधा उबारपाची कामां हातांत घेवपाची आसा। जाल्यार 900 कोटी रुपयांची कामां पुराय जाल्यात। 15 ऑक्टोबराक नवरात्रीचो मुहूर्त धरून ही कामां हातांत घेतले जाल्यार 21 ऑक्टोबरा उपरांत सगळ्या मतदारसंघात पुराय जाल्ल्या 20 कामांचे शुभारंभ करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले। गोंय येरादारी खात्या वतीन चालू आशिल्ल्या 12व्या रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान पणजेच्या येरादारी खात्यान पणजेच्या महाविद्यालयांनी येरादारी तशेंच रस्त्यांचेर जावपी अपघाता संदर्भात जागृताय मोहीम राबयली। स्टॉप एक्सिडेंट बिफोर दे स्टॉप यू ह्या संकल्पने वरवीं पणजेच्या येरादारी पुलिसांनी ही जागृताय मोहीम घडोवन हाडली। अपघातांक कारणीभूत थारपी गजालींचेर नियंत्रण हाडपा संदर्भात ही जागृताय आशिल्ली।